tourism minister Rohan Khaunte has come and seen this आमचे long standing demand आशिल्लो लोकांचो ते आमचे स्प्रिंग सद्या निग्लेक्ट जालो आहा आनी नाक आसले वस्तू चलतले देखून आनी कंडिशन पासून बरो नाशिल्लो सो आतां इम्प्रूवमेंट विथ रेनोवेशन ते आमी प्रपोजल दितले आनी आमचो डायनामीक मिनिस्टर हॅज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड मी that he will do the work. He has also inspected आमचे जागो आहा तो सगळे एरिया कितले आहा ती आनी कितले अवेलेबल आसा ती and what we can do कायद्या प्रमाणे तो he will give directions for it. I'm very grateful because I always feel that he is one person with a positive intention, positive mind, and he will do something good. Especially I use this word, he has a Midas touch, which what he touches will become gold, and I can assure you this spring of ours will flow with not just water but water of life too. दोतोराची खूप ते एक हे आशिल्ले विचार आशिल्ले की पोंपुर्पा स्प्रिंग जे आमी आतां सगळे बार्देसकार सगळे हांगा पावतात आनी इतली वर्सां पावता तर थंय आफ्टर कमिंग इन ही हॅड दीस इश्यू ऑफ द स्प्रिंग नॉट बीइंग इन प्रॉपर शेप आनी नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. एक म्हणल्यार हांगा आमचे स्थानीक जे वापरतात बाकीचे लोक येतात तांकां एक तो पिकनीक स्पॉटूय जाला पूण वी हॅव टू यूज इट अँड बी रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ युजेबिलिटी. आज येऊन इन्स्पेक्शन करतकर एक आसा की जे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जवळ जवळ 10-12 वर्सां पयलीं केल्लें काम तें काम आतां पळयलें जाल्यार आय थिंक इट नीड्स लॉट ऑफ रिनोवेशन आनी इम्प्रूवमेंट. एक इम्पॉर्टंट जाता खंयच्या गोश्टीन एक सेल्फ जनरेटींग मॉडेल जाय सस्टेनेबल करपाक, दुसरो एक क्लायंट जाय म्हणजे पंचायत जावं बाकीचे. फाटीं पळयलें जाल्यार दोन्ही गजाली न जाल्ल्याक आय थिंक थिंग्स हॅव फॉलन लिटल ऑन डेफ इयर्स आनी वी नीड टू सी दॅट वी सीट टुगेदर अँड पुट इट. सो दोतोराक रिक्वेस्ट केला की पंचायतीक बरोबर घेवन तांचे पॉयंट्स कितें आसा ते घेवन आमकां एक प्रपोजल दी म्हणून इन टर्म्स ऑफ टॉयलेट बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर तें घेच म्हणून. बट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल प्रॉपर्टी पार्किंग बाकीचे फूड बाकीचे कितें करपाक जाय इफ यू प्लॅन इट वेल अँड मेक इट अ सेल्फ सस्टेनेबल मॉडेल जाल्यार चलतलोय बी बरो आनी इट वील रीच आउट प्रॉपरली अँड बी मेंटेन्ड ऑल्सो वेल. खंयचीय प्रकल्प सरकारान केलो जाल्यार तो वापरपाची तितलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजनाची आसता. जो मनीस हांगा येता आमी म्हणून हांगा येवन कांयच करनाका सगळें करा तुमी पूण रिस्पॉन्सिबल जायत. ते खंय कितें कितें घालें भितर ठुसले आज बरें दिसता तें पूण मागीर कळटा की तें सगळें आसा तें वाट लागलें म्हणून. सो ताजे खातीर आज हांगा येवन जे रिनोवेशन इम्प्रूवमेंट ते पार्क आसूं चिल्ड्रन्स पार्क आसूं टॉयलेट्स आसूं चेंजींग रूम आसूं तशेंच वॉट एम्युनिटीज वी कॅन एड आनी बाकीचें कितें करूंक मेळटा ते कन्सल्टंटाक सांगलां प्रिपेर कर आमच्या दोतोरा कडेन बस उलय चर्चा करून we will sit back and within maybe a month or two we will ensure that work gets standard. We ensure that the work starts आणि काम सुरू झाले की इमिजिएटली आता सोंपच्या पयलीं सस्टेनिंग मॉडेल कसो आसतलो तो हांव आमच्या GDC MD ऑलरेडी सांगला फायंड आउट कर wherein we are able to work on a self sustainable model where panchayat also is able to handle it well and we also don't have much of a outgo post all this renovation. सर एक वॉचमॅन दिसाक धरून आनी एक नायटीक धरून तेन्ना ते सारके रेगुलर उरतले नाजाल्यार ते वचना व्हडलो बोर्डूय सुद्दां मारूंक जायो. कोण तर येता काय तेजें मोडटा टॉयलेट जावं ते बेजींग आसता कितें तांकां फायन पडटलें म्हणून बरो व्हडलो तो हें मारूंक जावो बोर्ड मारूंक जावो आनी तेणें व्हिडियो काडून तुमकां कोणाकूय दाखोवंक जाय तेन्ना तें सारकें उरतलें नाजाल्यार अशें तें मोडटलें.